हेब्रेवांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावाक भयणीनो, पातकाचेर आड झुजतना आजून तुमकां रगत वारोय पर्यंत झुजूंक पडूंक ना. तुमकां आपली भुरगीं म्हणून देव तुमचे कडेन कुर्बा हाडटलीं उतरां उलयलो ती तुमी विसरल्यात. म्हज्या पुता, सर्वेस्पर तुज्यो चुकी काडटा तेन्ना तूं ताका चीत दी आनी तो तुका झुपाटी दिता तेन्ना तूं जीव सोडिनाकाय. कित्याक सर्वेस्पर मोग करता ताका खास्त लावन शिक्षण दिता आनी आपलो पूत कसो लेखता ताका शिक्षा दिवन नीट करता. शिक्षण घेवचे खातीर तुमी सोंसतात देव तुमकां आपली भुरगीं कशीं वागयता. बापायची खास्त पडून शिक्षण घेवंक नासलोलो कोणूय तरी पूत आसत. खास्त पडटा त्या वेळार ती खुशालकायेची न्हय पूण दुखीची वस्त दिसता. पूण त्या उपरांत असले खास्ती वरवीं बुध शिकलोलीं मनशां शांतीची आनी बऱ्या जिविताची फळां भोगूंक पावतात. तर तुमचे खाला लांबतले हात वयर उबारात आनी तुमची ओसोक्त जाल्लीं दोंपरां घोट करात आनी तुमच्या पांयांची चांटां नीट रस्त्यार पडूं दी. अशें कुंटा तो धोंको कातरून उडोवंक पडचें ना पूण आदलें बळ ताका मेळटलें. सगळ्या मनशां कडेन शांतीन भोवंक आनी पवित्रतायेन जिवंक वावरात. ही पवित्रताय ना जाल्यार कोणाच्यानूच सर्वेस्पराक पळोवंक जायना. देवाची कृपा कोणाकूच मेळो नासतना उरो ना जावं चोत्राय धरात. तुमचे मदें कोडसाणेच्यो कोंबऱ्यो वाडोवन तुमकां नुकसाण हाडिना जावं जागृत रावात. ना जाल्यार सगळ्यांकूच असो लागत. देवाचे उतर हे. आमचो स्वभाव आपली भक्ती करतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना थावन सासनाक. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर. सगळ्या मनान काळजान आनी सोबतेन ताच्या पवित्र नांवांची वाखाणणी कर. ओतम्या म्हज्या सर्वेस्पराची वाखाणणी कर आनी ताचे उपकार कदींच विसरूं नाका. स्वभाव आपली भक्ती करतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना थावन सासनाक. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांक कोणवाळायेन वागयता तसोच सर्वेस्पर आपली भक्ती करतल्यांची दया धरता. आमकां कित्याची रोचल्यांत ते तो भेस बरो जाणा. आमी फकत धूळ माती म्हूण ताका उगडास आसा. स्वभाव आपली भक्ती करतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना थावन सासनाक. पूण आपली भक्ती करतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना थावन सासनाक आनी ताचो करार सांबाळतल्यान थंय आनी ताच्यो आज्ञा उगडासान पाळतल्यान थंय ताची दयामया पिणकेचे पिणकेन. स्वभाव आपली भक्ती करतल्यान थंय सर्वेस्पराचो मोग तोखता सासना थावन सासनाक. उद्गार. जेजू म्हणटा, म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तुमकां वळखतां आनी तीं
म्हजो वाटलाव करतात. मार्को प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू थंय थावन भायर सरून आपल्या गांवघरा गेलो आनी ताचे शिजूय ताचे बराबर गेले. आनी सोनवार पावतोच तो देवस्थानांत शिकोवंक लागलो. आनी सोबार जाणां ताका आयकून ताचे शिकोवणे विशीं अजाप जावन म्हणटालीं, हें सगळें हाका खंयचे आयले आनी ताका दिल्ली आसा ती जाणवाय कसली. आनी ताच्या हातांनी कसलीं विजमितां घडटात तीं कशीं. हो थवोय न्हय गाय, मारयेचो पूत, जाकोब, जुजे, जुदास आनी शिमाव हांचो भाव. ताच्यो भयणूय हांगा आमचे मदें रावतात न्हय. आनी तीं ताचे विशीं घुसपतालीं. पूण जेजून तांकां सांगलें, प्रवाद्याक फकत आपल्याच गांवांत, आपल्याच घोराब्यांत आनी आपल्याच सोयऱ्या धायऱ्या मदें मान ना. आनी थंय कसलेंच विजमीत करूंक ताका मन जायना जालें. आनी थोड्यांच वायटाकारांचेर हात दवरून ताणें तांकां बोरींग केली. आनी तांच्या अविस्वासा विशीं ताका अजाप दिसलें. जेजू ख्रिस्ताचें शुभ वर्तमान.